गाणी नव्यानं रंगता, जुनीच गाणी नव्यानं रंगता, प्रेम जीवांची गाथा, प्रेम जीवांची गाथा, जुनीच गाणी नव्यानं रंगता, जुनीच गाणी नव्यानं रंगता, प्रेम जीवांची गाथा, प्रेम जीवांची गाथा, ही चतुरंगाची कथा, ही चतुरंगाची कथा. गुरुवा, ए गुरुवा, पूजेचे सामान धरून खंय गेला काय हो? वो गेलो परतून मारून. असं असो वो धावू येऊ ना. आता सगळे सर अंगात बसचे पडले ना. चल चल भितर, दा येईल असं दिसता. चल चल म्हणता नाही. दा दा हे तू कितें करता? बळजबरीन म्हाका खंय व्हरता? बळजबरीन बी काय ना. आता तुझी गाठ हाच्याकडेन. गाठ? कसली गाठ? जन्माची गाठ. जन्माची गाठ? कोणाकडेन? या घोव्याकडेन. आता होच तुझो घोव. कितें? आवय गे. पळशीत तू घोव्या. म्हजी धू तुझ्या अशें आणि तशें न्हय, बऱ्यापैकी कल्याण करतली. फक्त तुझी बायल न्हय, तुझ्या हाड्याची दावी पोर जावन रावतली. पूण एक लक्षांत दवर, म्हजी धू एका उतराची आणि एका तत्वाची. ती तुका केन्ना मन अंतर दिवची ना. दा हांव तुका वोगी रावचें ना. पळोवया ओगी रावचें ना खंय. हे पळय, आता तुझी गाड बांदतली. लग्नातली घोव्यापणां चलची ना. तुका दादल्या भशेन दादलो जावचो पडटलो. सगळ्यांचे बरें बारीक लक्ष दवरचें पडटलें. म्हजे धुवेची हांव तुका 100% खात्री दिता. पूण परिस्थितीची खात्री म्हज्यान 1% लेगीत दिवं नजो. तुजे निद्रादेवीक बरें सांगणें कर. तुमगेलें दैवत बरें खर आसा. ती एकदां मारलेली गाड सोडोवपाक नकळो. त्याच खातीर म्हजी दूध तुका दिल्या. हांव चल्लो. म्हजे आशिर्वाद तुमकां. आता धू दिली तुका म्हणटकच कितें आयर दिवं नाका. हयतर हो दाणो तुका. दाणो दाणो म्हाका कित्याक? कपलार मारपाक. दाणो कित्याक म्हूण म्हाका विचारता? राखण करपाक. समजलो. आता जालें मरे तुज्या मना सारकें. हय हय. चल आता व्यवहाराचें उलोवया. घे. हांगा नाका, भायर तें पळयतलें. यो तुका वाट दाखयता. चतुरा हे कितें? मदन रंगा, हांव कितें करूं? म्हज्या बेबदादान म्हजो विश्वासघात केलो. पोसलेले गायेक खाटकाक विकचे तशें तेणें म्हाका विकले. आतां हांव कितें करूं तें सांग. तुजी कांयच चूक ना चतुरा. हांवूच अभागी, हांवूच कपल फुटको. हांव तुज्या बापाय कडेन तुजी सोयरेगत घेवन वचूंक शकलो ना. हांवूच दळडिरो. ना, अशें म्हणू नाका. तुज्या सारको गिरेस्त मनीस संवसारांत दुसरो ना. तुज्या काळजान जो मोग आसा तो दुसरे कडेन खंयच ना. पूण कितें उपेग त्या मोगाचो? नीज मोग भांगराच्या नाण्या भशेन. तें नाणें चल्लें ना तरी लेगीत ताचें मोल उणें जायना. असल्या परिस्थितीन लेगीत तूं कितल्या धिरान उलयता चतुरा. बेबदोदा बळजबरीन म्हाका विकता ह्या चतुराक. हांव फक्त नांवाचें चतुरा न्हय, पळशीत तूं मदरंगा. होया आरत करूया या होया. चल आरत करूया. आयदन वादन धाडे बडे निद्रा देवी जागे जागे. आयदन वादन धाडे बडे निद्रा देवी जागे जागे. उठ गे माये उठ गे उठ गे उठ गे. उठ गे माये उठ गे उठ गे उठ गे. आयदन वादन धाडे बडे निद्रा देवी जागे जागे. शरण तुका आडका बोडका दर्शन सत्वर दिया का. शरण तुका आडका बोडका दर्शन सत्वर दिया का. अनेक पळोवशी कितलो अंत भक्ता खातीर निदखळे. भक्ता खातीर निदखळे. आयदन वादन धाडे बडे निद्रा देवी जागे जागे. आयदन वादन धाडे बडे निद्रा देवी जागे जागे. उठ गे माये उठ गे उठ गे उठ गे. उठ गे माये उठ गे उठ गे उठ गे. आयदन वादन धाडे बडे निद्रा देवी जागे जागे. तुझी नीद आमची देना
असाच जिणेक जैपतना आमची प्रेरणा सदाच जिणेक जैपतना झाल्या घडी वाकडी तिकडी परतून हातान रथ घडे परतून हातान रथ घडे आयदन वादन धाडे बडे निद्रा देवी सगळे सगळे 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 गुरुवा देवी हांव हांगाच आसा. बोबो कित्याक मारता रे? बोबो कसल्यो आरती. ती मातशी ल्हव म्हणपाक जायना? ना देवी, कित्याक? तू न्हिदेंतल्यान उडपाक जाय न्ही. म्हाका कित्याक उठयली? गाठी खातीर. कसल्यो गाठी? निवेदाक गाठी आसात? ते तसल्यो गाठी न्हय देवी, ह्यो लग्नाच्यो गाठी. लोक अजूनही गाठी मारून लग्न करतात रे. भायल्या देशान लोक गाठी मारतात, तोडतात का सोडतात ते म्हाका खबर ना. पण आमच्या माय देशान अजून लोक गाठी मारतात. आणि देवी, गाठी मारपाच्या बाबतीत तुझी महिमा व्हड. तुवें गाड मारलेली कशीच तुटाना म्हणून सगळे भक्त तुझ्याकडे येतात. चल चल, कोण आल्यात तांकां गाठी मारच्या आधी सत्राय दी. जशी तुझी आज्ञा देवी. गौया, चतुरा, अशी दोगांय देवी मोकारयात. ऐकात, निद्रा देवी एक जागृत देवी आसा, हे तुम्ही लक्षात धरात. देवी हांगासर तुमच्यो गाठी बांधतली. मागीर तुम्ही लग्न नाले अशें जालें. एकमेकाकडे गाठी बसतकूच तुम्ही एकमेकाक प्रामाणीक रावचे पडटले. गांवांत तशें भायलें हाचे ताच्याकडे नाचरेपण करपाक फावना. आणि दोगांय मदल्यान जर कोणें अशें केलें जाल्यार देवी ताचो निवाडो करतली. दोगांयक देवी मुखार प्रमाण जावचें पडटलें. आणि ह्या निवाड्याक जो कोण निर्दोष आसा ताका देवी आपले तारसा दिन हाडटली. गुरुवा, ना चुकलो देवी. जो कोण दोशी आसा तेका देवी तारसा दिन हाडटली. आणि जो कोण निर्दोष आसा त्याच्या माथ्यार फुलाचो शिवर करतली. तुमका मान्य आसा? हय 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 हय. देवी, भक्तांक तुमची आज्ञा मान्य आसा. ती दोगांय गाठी मारपाक तयार आसा. तरी लेगीत तांकां जर तांच्या मनातले कितें सांगपाचें आसत जाल्यार सांगू दी. त्या कट्टनान म्हजे कडेन उलय म्हणचे. बरें आसा. हा, हे घे. देवीन तुमकां आज्ञा दिल्या. जर तुमकां कितें मनातले सांगपाचें आसा आणि दुसऱ्या अस्वडी कितें सांगपाचें आसा जाल्यार तुमकां ती मेकळीक आसा. गौया, तुका तुज्या देवीक मनातले कितें सांगपाचें आसा? हय हय. यो तर सांग. घे, ही एक कट्टी. आणि देवी, ही तुका एक कट्टी. मदली तरी बरी ताड उरो न्ही. देवी खो. देवी खो खो. ना ना ना, एक कट्टुनान म्हजे कडेन उलोवपाक जायना. तोंडाकडे गेल्यार तितून सगळी लुतू भरता. जाता खरें तशें. तू त्या कट्टणान ना उलयलो बरो. तशें म्हज्या मनान आनी काय ना. काका काय ना? काय ना म्हणजे फक्त चतुर आसा. देवीन आमची गाठ मारची. बरें. बाये, चतुरा, तुका तुज्या मनातले कितें देवीक सांगपाचें आसा? ना न्हय. आसा. आसा? घे तर सांग. देवी, हांव चतुरा उलयतां. खो. उलय बाळक. हांव देवी उलयतां. खो. देवी, तुजे कडेन एक मागणें आसा. खो. सांग बाळक, सांग. तू सांगत राव. मदीं खो घाल नाका. कितें सांगपाचें आसा तें एका दमान सांगून उडय. तुजो प्रश्न सोडयल्या बगर हांव निवेदाक तोंड लावपी न्हय. उलय, उलय उलय. देवी, आनी कोणाय कडेन फट मारूं येता. तुजे कडेन कशी फट मारूं? हो जो घोयो आसा ताका हांवें जन्मान पळोवना. मागीर अकस्मात ताचे कडेन हांव कशें म्हणून लग्न जावं? आनी देवी, तूं एक बायल मनीस. तुका म्हज्यो भावना बेस बऱ्यो कळटल्यो म्हणून तुजे कडेन मन उक्तें करता. हांवें मनांतल्यान एका मनशाक वेचून काडला. ताचे शिवाय हांव दुसऱ्या मनशाचो विचारूच करूं शकना. देवी, आयचे घडकेक इतलेंच कर. म्हजी गाठ ते घोव्या कडेन कशीच मारूं नाका. हांव तुज्या पांयार घालून घेता. म्हाका खात्री आसा देवी, तूं म्हाज्या मनांतलेंच करतली. दुसरे विपरीत अशी कांयच करची ना. खो. खो. देवी, देवी, कितें जालें रे? ताणे आपल्या मनातले सांगले. हांवें तांच्या मनातलें आयकलें. तथास्तू तथास्तू. चल चल, दोरयो हाड. गाठी मारया. दोरयो दोरयो. घ्या देवी. तांच्या भोंवतणी हुंवाळून काड.
घ्या देवी दोनाय दोऱ्याची बरी घट्ट गाड मार निसर गाड बी मारशीत 25 वर्सां तरी कशीच धील पडपाची ना. तितलीच वर्सा उरल्या पुरो मुखार मागीर भयना. बरें बरें घे मायार उडय. गरज पडटा तेन्ना हाताक लागपाक जाय न्हय. म्हाका दिसारा गरज पडशी. कितें ना ना देवी चलात तुमचे काम झालंय. तुमची देवीन सामकी घट्ट गाड मारल्या. तुम्ही आता दोघांय घो बालात जाणी. आता सुखात संसार करा. चला चला देवी भोवताडे दोन भोवताड्या काढा. कोण कोणाची लायता वाट कोण कोणाची घालता गाठ कोण कोणाची लायता वाट कोण कोणाची घालता गाठ एकले एकलेचो घालून घे चतुरा उजात न्हाता. चतुरा उजात नाता ही चतुरंगाची कथा, ही चतुरंगाची कथा, ही चतुरंगाची कथा. आता आनी कितें उरलां? तितल्या निवेदाच्या उरला. मागीर कळ्या कित्याक तर निवेद बेश्टोच खाव काय ती निवेदाची आरत बी म्हणटलो. हय तर सगळे सांग्र संगीत जावनी. तू तुझे काम कर हांव म्हाजे काम करता. साजाले सागे देवी साजाले सा साजाले सागे देवी साजाले सा. बका बका खागे देवी बका बका खा. बका बका खागे देवी बका बका खा. साजाले सागे देवी साजाले सा साजाले सागे देवी साजाले सा. निदे बर्मसा गे देवी निदे बर्मसा. सासाय तुझी वागे देवी सासाय तुझी वा. साजाले सागे देवी साजाले सा साजाले कोण रे थंय? त्या वट्टान कित्याक दट्टा? वासरू का पोसरू रे? जूर थंयचो. ओ तो कोण रे थंय तरपाशोर? मार्गा वयल्यान वचोंक कळना नीट. परत परत फाटी वळोन पळोवपाची कसली ही रीत? जूर थंयचो. सकाळ ते सांज मेरेन अशेंच चलता. रातचे मागीर दुसरे प्रकार. तराबसाची सोंगां घेवन म्हज्या घरा भोंवतणी भोवर कशे घुवत असतात. पूण कितेंय आसूं हांवें शेण खावंक ना. हांवें अन्नूच गिळां. म्हाकाय खबर आसा त्या कळो हुंदराची भिळां. मदन यो यो. आणि घोयो खंय गो? अरे तू भितर आसा. हा जावं साहेबा. आणि जर फाटल्या दारा गेल्लो जाल्यार आमकां जुस्त धरपाचो न्ही. वो कोण चतुरा वांगडा? आगो खरें कितें तें सांग. ना जाल्यार तुजी गच्ची हाडून जीव काडटा. तू हांगा कित्याक येयलो? तुका हांगा कोणे धाडला आनी कित्याक धाडला? आगो चतुरा चतुरा अकस्मात तुका अशें कितें जालें? आगो काय बरी आमी हांसताली खेळटाली आनी हांव हांगसर कित्याक आयलो म्हण कितें विचारता? तुजे खातीर आयल्लो न्हय. आगो आनी कोणे कित्याक धाडपाक जाय तुवेनूच म्हाका आपयल्लो न्ही. अरे फाटल्यान पळय. एक नंबरचो बास्कर तू. खरें सांगता गे मफलरान आवळू गच्ची. तुका म्हज्या दुस्मनांनी धाडिल्लो काय ना? हय म्हाका तुगेल्या दुस्मनांनी धाडिल्लो. पूण म्हाका सोड न्हय हांव वता. सोड. चल वच. चतुरा अशी कितले जाणांचे म्हणून गोची आवयताले? तू केन्ना येयलो? बुदोळ. चतुरा म्हाका तुजो कितलो अभिमान. म्हज्या खातीर तूं कोणा परकी दादल्याच्या जिवार उठली. हय तर हांव कोणाक सोडपी न्हय. तें दिसलेंच गो म्हाका. कितलो वेळ तुवें ताका कसोच सोडलो ना. कोण तो? मदान मदान. मदान? तर हो कोण पळय मदान म्हाका हांगा चाळोवपाक आयिल्लो? ताका तुज्या दुस्मनांनी धाडिल्लो. बरोबर. पूण तो म्हाका हांगा चाळीतना व्हिडिओ ओडटालो. ही पळय ही तेणी ओडलेल्या व्हिडिओची पोतेरां फाटल्या दारा मेरेन आशिल्ली. पाड पडू ताचे. ताका सांगिल्लें धनिया ही त्या मदानान ओडलेल्या विडयांची पोतेरां न्हय. मागीर कोणी? हांवें ओडलेल्या व्हिडिओची पोतेरां? तू व्हिडिओ ओडटालो जाल्यार म्हजेर ही पाळी येवचीच नासली. कसली पाळी आयल्या तुजेर? विडयांची पोतेरां जमोवपाची पाळी. ती पोतेरां कित्याक? म्हाका तेंचो वास खूब आवडटा. सुरबूस वास. शी
शी कित्याक दर एकल्याची एक एक आवड. पूण परक्यान ओडलेल्या विडयांच्या पोतेरांचो वास घेवप म्हळ्या मागीर तूं ओड न्हय, हांव मागीर तुवें ओडलेले व्हिडिओ पुजायता. त्या परस तूच कित्याक ओडिना? शी, म्हाका आवडना. म्हाका दुसऱ्यांनी ओडलेल्या व्हिडियांचोच वास आवडटा. देखून हांव ती वाट्या तिट्याची पुजायता. बरें आसा. खो वता? खूब उमेदीन विचारता. अशी एक पासय मारून येता. तूं पासयेक वता म्हटल्यार म्हाका खूब उमेद जाता. पासय तुज्या भलायकेक खूब बरी. अशी लांब पासय मारून यो. मागीर तुका सुस्त बरी न्हीद पडटली. हांव तुका रांदून दवरतां. बरें आसा. जावं, गेलो एकदाचो. मदन, मदन, खंय धाडला गो तुवें तुज्या घोवयाक? पासयेक. पासयेक कित्याक? ताका लांब भोंवडेक धाडपाचो. थार धर, तेवूय दीस येतले. म्हाका फकत दीस उपकाराक पडना, रातीय जाय. म्हाकाय जाय रे, पूण कितें करूं? दीस रात तो हांगा राखणेक बसता, खंय कामा धंद्याकू वचना. खरेंच चतुरा, पयलीं आमी कितले मेकळेपणान मेळटालीं, उलयतालीं. आतां एकमेकाक मेळपाक लेगीत चोरया येवचें पडटा. बेबदेदान म्हाज्या मनाची आनी मोगाची पर्वा करिनासतना पयशा खातीर ते घोव्याक विकले. पूण हांवें ताका म्हाजो घोव मानूंक ना. म्हाका फक्त तूं जाय मदनरंगा. म्हाकाय तूं जाय चतुरा. हांव तुज्या शिवाय जगूंक शकना. एक दीस जर तुका मेळ्ळो ना जाल्यार म्हज्या जिवाक बरें दिसना. पूण जेन्ना तूं म्हज्या म्हऱ्यान आसता तेन्ना म्हजें काळीज कितें म्हणटा जाणा? कितें? फू 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 हा प्रेम घुवर मदन कुवर हांव मदन कुवर. फू 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 हो प्रेम धुवर भोळ्या माझ्या शिवा हांव तुजी गवर. खोशान भरली सुपारी भरली, खोशान भरली सुपारी भरली. चम 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 चमेली आंबट फुलली, चम 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 चमेली आंबट फुलली. गंधाचो रे साग तुका घे घुळ्यो जाऊन भोवर. प्रेम घुवर फू 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 हो प्रेम घुवर मदन कुवर हांव मदन कुवर. फू 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 हो प्रेम धुवर भोळ्या माझ्या शिवा हांव तुजी गवर. उपाट तळयो घसघस खळयो, उपाट तळयो घसघस खळयो. माळयेर माळयो झाडार तळयो, माळयेर माळयो झाडार तळयो. रंगाचो जो साद तुका तुझ्या काळजात म्हाका धवर. प्रेम धुवर फू 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 हो प्रेम घुवर मदन कुवर हांव मदन कुवर. फू 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 हो प्रेम धुवर भोळ्या माझ्या शिवा हांव तुजी गवर. फू 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 हो प्रेम घुवर मदन कुवर मदन कुवर. मदन कुवर हा हा तू मदन कुवर. मदन, तूं म्हाका सदांच मेळपाक येतलो न्हय? तूं जर आयलो ना जाल्यार हांव ह्या बंदखणीन घुसपट्टलें. चतुरा, कोण येता असो दिसता? हय, रा- हय. राव हांव पळयतां. चतुरा, चतुरा तुजो घोव येता. फोणान पडलो. हांव पळटा. अरे अरे तिवटीन खवता, तिवटीन तो येता मरे. आगो मागीर खंय वचूं? मागील दारा वाटेन चल. बरें 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 बरें. नाका नाका. आगो. अरे तिवटीन येयलो जाल्यार तो. बरें आगो मागीर कितें करूं सांग बेगीन. एक काम कर, तूं भितर यो. हांव मरे तुका कामेक पोना लिपयता. बरें बरें चल चल. आतां पळोवया तोंडाचो वास घेता का पोतेरांचो ते. केन्ना ओडूंक ना म्हणटकूच त्रास जाता खरे. ते एक व्यसन नाशिल्ले, आतां बायले खातीर करून घेवचे पडले. फाल्यां सोऱ्याचो वास घेवन दिसता म्हणना जाल्यार पुरो. तशें तिच्या सगळे आयकुपी, पूण तिका अशी मेकळी सोडपी न्हय. आतां जागो रावपाक बरो उपाय करून घेता. पोट चिरता आनी तातूंत बरो मिरसांगेचो पिठो भरता.
बेगीन यो आगो पूण तो खंय गेलो भितर गेला आगो हांव वयता पूण कांबळेचें कितें करूं गो अरे कांबळूत घेऊन वच आवय 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 आगो येयलो असो दिसता हांव हांगा दिपता तूं पळ चल बेगीन आवय 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 कसले झाड पडल्या असले झाडांनी न्हीद पडपाक आयल्या रातभर जागो रावपाक हो उपाय करून घेतला आवय 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 हा आता कोण रे थंय कांबळीपणा आवय आता हांव लांब पासय ल्हान करून येता म्हणटासर व दडून बशिल्लो तरपाशे रचळीत भितर रिगलो लागीं आयलो ज्युस्त शिकारेच्या वेळार सुणे मुतूंक गेले अशी गत जाली आता हांव एका कसोच सोडिना देवा म्हाज्या. हे, राव, हे, आवय, आवय. हे, हे. कोळुनीर 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 आगो आगो तुका बोबो हेली मारपाक कितें जालें कळो न्ही तुका चाबलो पाड पडू ताचे चाबल्या उपकारतालो पूण ताणे म्हाजी वाट लायली वाटलेली कसली म्हजे हात पळय न्हय सामके नागडे शी नागडे न्ही गो उक्ते कांकणां फुटली दोनूय हाताची कांकणां फुटली कितें फुटली दुस्मानाच्या बायलेची कांकणां वाडवली म्हण हय वाडवली काय बरी कांकणां आशिल्ली एक्कान एक वाडवले आसूं वाडवो हाडून दितलो तुका दुसरी आशिल्ली त्या परस बरी पूण आतां हांव उक्त्या हातांनी रावो लग्न जाली बायल मनीस हांव जावं तितले तरी भान आसा तुका फाल्यां तुज्या कांकणाची वेवस्था करता लग्नाक घातिली तशी हातभर कांकणां घालता तुका धनिया तू कितलो बरो पाड पडू त्या कोळहुंदराचे म्हजो आवरोच उरलो मारलो का पळून गेलो येद्या व्हडल्या कळहुंदराक मारूं येता पळोन गेलो बरें जालें कितें बरें जालें हांव बेश्ट ताच्या फाटीक लागून आशिल्लो म्हणजे कितें त्या कळहुंदराच्या फाटीर म्हजी कांबळ आशिल्ली आवय कांबळ आनी कोळहुंदराच्या फाटीर तुमकां कितें पिशें लागला काय कितें आजून लागूंक ना तो खरेंच कोळहुनीर हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयला न्हय नाजाल्यार हांव ओगीच आरड मारतली आसली तुमकां कितें तरी भास जाला भास जाला बरें आसा आयज हांव हांगा आंगणानूच न्हिदतलो चल भितर वच आनी म्हजी कांबळ घेवन यो कांबळ हय 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 कांबळ चल 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 बेगीन यो म्हाका हांगा सारको कुडकुडो खाता बरें हाडटा कांबळ हाडपाक भितर गेलां खंयची कामां हाडटलें बापायली एक कांबळ आशिल्ली ती कळहुंदीर पांगरून घेवन गेलो सादो न्हय 2 पांयांचो तो कोण मदांत हो कोण कळहुंदीर एक एकल्याक मेजून दवरता कांबळ हाडपाक भितर गेलां आतां पळोवया खंयची कामां हाडटा पळय ती चतुरा म्हाजी कांबळ घेवन यो गो म्हाका हांगा सारको कुडकुडो खाता धनिया कांबळी वाट्याची चादर हाडू नाका कांबळ म्हणजे कांबळ धनिया कांबळ घरान ना घरान ना मागीर खंय आसा काल ती हांवें कोणाक दिली दिली कोणाक दिली अशीच एका जाणटेल्याक कोण जाणटेलो तू खडे वळखूचो ना ताका गांवच्या पोत्ताक ताचें घर अब्बा आबो आबू ताचें नांव कमरान बागवला तो जाणटेलो हांगा येता तो काल ह्या वाटेंतल्यान वतालो जाल्यार तुवें ताका म्हजी कांबळ काडून दिली ना तो शियान सामको कुडकुडटालो आसा फटें खाता शी पूण काल खंयचें शी आयज तशें काल आयज तूं कसो कुडकुडटा तसो तो काल कुडकुडटालो आबो आब्बो असले शियांनी तो वाचचो दिसना वाचतलो ताचे कडेन कांबळ आसा फाल्यां घेवन येतलो तो ना जाल्यार हांवच वचून हाडटा आसूं वचन घेवन येवपाची कांय गरज ना हाडली जाल्यार बरी आसा नाल्यार वचूं कांबळ हरशीं म्हणल्यार गेल्यानूच आसा ती कळहुंदीर पांगरून घेवन गेल्लो असो म्हाका भास जाल्लो खरो भासूच तो तुमकां खावपा पिवपाक कांय नाका न्हय नाका चल न्हीद तूं दीसभर खूब काम केलां हातुणार पडना फुडें न्हीद पडटली बायल म्हणल्यार घरची लक्ष्मी सकाळ फुडें उठप घरदार झाडप शेणसावरण करप पूण तें ना आपूण सगळ्यांत पयलीं भायर सरल्या रातभर हांवें हांगा राखण केल्या न्हय जितो मूय मूस लेगीत येवपाक दिलो ना आतां भितर कोणाक सरूंक मेळना म्हणटकच याराक सोदपाक भायर वचचें पडलें ना सकाळ पासून तीच तयारी आतां पळोवया कसले निमित सांगता पळय ती धनिया
रातभर कसली ही राखण म्हजेर इतलो विश्वास ना. तूं हांगा भायर म्हळ्यार म्हाका भितर मात लेगीत पातकडी लागली ना. आनी रातभर म्हजे हात उक्ते. आया बायल मनीस हांव. अशा उक्त्या हातांनी रावप म्हटल्यार म्हाज्या सौभाग्याक नकलामी. म्हणून सक्काळी फुडें उठलें. अशें सांतेक वता आनी हातान कांकणां भरून घेता. आनी येतना आबोगेर वचून तुजी कांबळूय घेवन येता. कालच्या सारकी आयजूय जर तुका राखण करची पडली जाल्यार कांबळी विणा कुडकुडपाक नाका. कांकणा खातीर पयशे दिना जाल्यार जाता. ती काकणकान उदार रावतली म्हाका. घे नाका म्हळें न्हय, उदारी करता. घे. बरें, घेच म्हणटा जाल्यार घेता. आवय, हें कितें? सकाळी सकाळी फुडें हे विडयांची पोतेर अशें म्हाज्या हाती दवरल्या. तुका दिसभर हांगची थंयची हेच्या त्याच्या उश्ट्याची पोतेरां पुनोवपाची गरज ना. रातभर हांवें उरलेल्या विड्यांची पोतेरां दिसभर वास घेत राव. हयच जाल्यार आयज म्हजो दीस बरो परमळीत वतलो. तो खदी सांगात सरपाचो. म्हणजे भायर वचप ना. आनी ती कांबळ तिची आशा सोडल्या हांवें. आनी म्हजी कांकणां. मागीर पळोवया. केन्नाय दारान काकणाकार येता तेन्ना घे घालून काकणां. तो पाड पडिल्लो केन्ना येता तेन्ना येता. ताचो कितें भरोसो? ज्युस्त नांव काडपाक काकणाकार कसो हजर जालो? हांवूय तेच विचारता. म्हाका तुजो दुबाव येता. म्हजो कसलो दुबाव? तुवेंच ते काकणकाराक आपोवन हाडला आसतलो हांव भायर वचूंक जायना म्हणून. त्या काकणाकाराचें हांवें केन्ना तोंडूच पळोवंक ना. रातभर हांव हांगाच आसा. मागीर ते काकणकाराक कितें सपन पडलें म्हजी काकणां वाडवल्यात म्हणून? जालें तें जालें. न्हयसान काकणाकार दारान पावलो. आतां जाय तितली भरून घे हाताक काकणां. मनगटा मेरेन न्हय, भुजा मेरेन चडय. काकणाकार कुड्डो गो काकणाकार कुड्डो. काकणाकार कुड्डो गो काकणाकार कुड्डो. साद मारून आपय म्हाका न्हय गो हांव भेड्डो. साद मारून आपय म्हाका न्हय गो हांव भेड्डो. काकणाकार कुड्डो गो काकणाकार कुड्डो. वयर खाला हांगा थिंगा पालथो घालता गांव. एके एके अस्तुरेचे खबर आसा नांव. वयर खाला हांगा थिंगा पालथो घालता गांव. एके एके अस्तुरेचे खबर आसा नांव. कितली सोबीत काकणां तर एक रंगी काकणां. कितली सोबीत काकणां तर एक रंगी काकणां. बायला म्हजी वाट राखता मारून वेता धांव. बायला म्हजी वाट राखता मारून वेता धांव. काकणाकार कुड्डो गो काकणाकार कुड्डो. काकणाकार कुड्डो गो काकणाकार कुड्डो. फुडल्या घरा कालच्या पारा घडला कितें खास. पयसावन कोसा वयल्यान आयला म्हाका वास. फुडल्या घरा कालच्या पारा घडला कितें खास. पयसावन कोसा वयल्यान आयला म्हाका वास. देखून धांवून घेवन येला काकणाची रास गो. देखून धांवून घेवन येला काकणाची रास गो. उक्ते हात सोबीत करप हीच म्हजी आस गो. उक्ते हात सोबीत करप हीच म्हजी आस गो. काकणाकार कुड्डो गो काकणाकार कुड्डो. काकणाकार कुड्डो गो काकणाकार कुड्डो. साद मारून आपय म्हाका न्हय गो हांव भेड्डो. साद मारून आपय म्हाका न्हय गो हांव भेड्डो. काकणाकार कुड्डो गो काकणाकार कुड्डो. काकणाकार कुड्डो गो काकणाकार कुड्डो. काकणाकार कुड्डो गो काकणाकार कुड्डो. नमस्कार. चतुरा, कुरकुटान पयशे आसात. काकणां घालून जातकूच फारीक करपाचे. आनी तूं बेगीन घाल आनी झुरांग आसलो. गरजे भायर बडबडो नाका. कुड्डो म्हणून ओगी रावता तुका. चतुरा, सांगला तशें आं. कुरकुटान पयशे आसा. हांव मातसो भायर वचून येता. बरें. बेगीन वच आनी सुशेगाद यो आं. मदन मदन कितलो हुशार रे तूं. काकणकार जावपाची कसली मांडणी काडली तुवें. तुजी करामत पळोवन हांव थक्क जालें. उतर लेगीत फुटना जालें म्हाका. पयली काकणां हाडल्या ती मातशी चडोवन घे पळय. चल चल हांगा नाका, भितर. बरें आसा चल. अरे खंय गेलो रे? कितलो वेळ जालो.
मुजी काकणा घेऊन खंय गेलो रोकडा येता म्हणून सांगतलो मरे काकणा वेली ती वेली मुजो बेसूय गेलो रोकडा येता म्हणून सांगतलो म्हणून काकणा दिली आनी बेसूय दिलो पूण कितलो वेळ जालो जेन्ना हांव कितले गिरायक करता आशिल्लो आतां 5 रुपया उडयले म्हणून हांवें तुका सगळे काडून दिले ना तूं कहले तरी संकटान आशिल्लो म्हणून उदर म्हणून तुका सगळें दिलें जाल्यार तूं व्हडली घात मारपणां करा आदीस म्हजी काकणाने मुस्तकी घेवन नाच जाता अरे खंय गेलो रे अरे सारको उलो मारतलो म्हणजे नांव सुद्दां विचारो ना कसली 7:30 येवजाल्यो आनी तुजे भुकीक पडलो खंयच्या फोंडार मशनाक गेला रे तूं अरे कोणा विचारता म्हणजे कोण हांगा दिसा सुद्दां ना हें एकूच घर दिसता हांगाच आसतलो घरान ओ घरान येत न्ही हांव रावलो तुमकां हा पळय हांव भायर वचून येता म्हणटासर व दडून बशिल्लो तरपाशी रचळीत भितर इगलो आयज हांव एका कोसाच सोडिना हे राव अरे सोड सोड अरे हांव तो अरे हांव काकणाकार उधळून गेलो अरे हांव खरो काकणाकार पळय तरी अरे हय मरे अरे तुवें कपडे खंय काडले कपडे हांगा काडूं ना कपडे थंय काडले पूण हांगा वचोन उगतो जायना हांगा असो उक्तो कितें करता आनी कितें करतलो वाट पळयता हा वाट पळयता कोणाची आनी कोणाची नशिबाची वाट पळयता नशिबाची नशिबाची म्हणल्यार म्हाजी काकणाची आनी म्हजी मुस्तकीची तो घेवन गेला न्हय कोण तो नांव खबर ना थोड्या वेळा खातीर ते काकणां दिली आनी मुस्तकी दिली पूण ताणें म्हाका असो आदेशभर दिगंबर करून दवरलो पूण तो कुड्डो आतां खंय आसा कोण कुड्डो तो कुड्डो बिड्डो बी कांय न्हू बरें लक्क दिसता ताका अरे पूण तो आतां खंय आसा तो खुच्या मशना असो म्हजी काकणां आनी म्हजी मुस्तकी शुगर उरल्या पुरे तुका तुजे काकणाचे आनी मुस्ताकीचे पडला चतुरा ए चतुरा तो काकणाकार फोटकिरो गो चतुरा घे घे राव अरे म्हजी काकणां म्हजी मुस्तकी खंय खंय ना मागील लाराच्यान पळोवन गेलो म्हणून सुटलो तरी लेगीत एक दाणो घातलोच भेणार चड नेटान मारलो ना न्हय तुका कित्याक कितली काकोट तेच्या भेणा खातीर न्हय तुमच्या दाण्या खातीर म्हणटा मावान दिल्लो दाणो तो तुमकां तो गरजेचो न्हय आवय हो कोण वो खरो काकणाकार ही सोडून गेल्या ती हागेली काकणा घे काकणां मेळ म्हजी मुस्तकी ती गेली त्याच्या वांगडा चल तेका सोदीत पुरतो हे केन्नाच करचो ना घे हे तुझे काकणाचे पैसे घे आणि झूर हांगासरलो चल चल वच वता वता काकणाकार फोटकिरो जावं हाताक घातल्या ती काकणा ती तरी खरी आसा न्हय हय तर सामकी खरी पळय कितली सुंदर आणि आवाज पळय सामको खणखणीत आता हांवूय खंयी असल्यार म्हाका सोदून काडपाक तुमकां सोंपें बरें आसा चल भितर खऱ्यांनीच ह्या बायलेच्या घडे आतां भरत आयल्या यारा काकणाकाराचे सवंग घेवन भितर रिगयलो आनी म्हाका गोवयो केलो खणटल्याक पेज आनी न्हिदतल्याक शीत अशी गत जाली हांवें रातभर राखले आनी दिसाचे वगडायले पूण पळया आतां कितलो तेंप चलता ही गेली कवनां आनी नाटकां ती एक दीस तरी तुका म्हजे देवी मुखार प्रमाण जावचेच पडटलें आनी म्हजी देवी तुका फुके सवय सोडची ना म्हाज्या देवीक वळखंक नकळो तूं चतुरा आतां कालचोच उपाय करता आनी अख्खी रात जागयता पोवट चिल्लेलीच आसा तातूंत नव्यान मिरसांगेचो पिठो भरता आवयस कसले जाळ पडटा पूण कितें करतलो दुसरो उपाय ना कशी कोणाक मेळटा वाट खंय कोणाची जुळटा गाठ कशी कोणाक मेळटा वाट खंय कोणाची जुळटा गाठ एकले एकले दोघांनी चतुरा उजाड ये बाय चतुरा चतुरा ये बाय चतुरा खंय गेले काय पर न्हिदला आसतले न्हिदू न्ही ताका आनी उठोवपाक नाका दीसभर वावर करून पर पुरो जाला आसतले गुणाचे पर सामके गुणाचे आयकल्ले भितर घो खूपच दुबावी खंय चतुरा कसोच पातये ना रात रात जागरणां करून तिका राखता ताचोय म्हणून गुन्यांव ना दादले भोर जावन घरा भोंवतणी घुंवावपाक लागले जाल्यार ताणें म्हणून कितें करपाचें बावड्यान
तातून तो घोवयो आ पळय हांव म्हणटा थंय आसा जरा हो एकलो हजर तूं इतल्या तिनसांच्या पारार हांगा कित्याक हो वेळ असो लोकांच्या भितोड्यांनी भोंवपाचो रे लेट दिसना रे तुका हे झड्ड्या तू कोणाक दाखयता आणि तू कोण ते सांगा दी आणि ती सांजे पारा तुजी मानतूक म्हज्या घरा कडेन कित्याक तुझ्या घरा कडेन म्हणजे तू चतुरेचो घोव पाड पडले मरे म्हजें हांवें तुका चोर केलो चतुरेचो घोव तो तूंच घोवयो म्हणटा तो तूच मरे हांव जाणा रे लोक तुका घोवयो म्हणटात म्हणून पूण तूं म्हाका वळखलो ना असो दिसता अरे हांव आबो गांवच्या पोत्ताक म्हजें घर घर कसलें खूब उडटें तुज्या घराक लागपाचें न्हय अरे तूं म्हाका वळखना आसत पूण हांव तुका बेस बरो वळखता अरे तुजो बापूय आनी हांव सामके इश्ट भुरगेपणांतले लंगोटी यार तुका नागडो पळयला मरे हांवें अरे तुजो बापूय आनी हांव आमी एकाच गांवांत जल्मले एकेच कडेन वाडले एकेच शाळेन शिकले एकेच बायले कडेन लग्न जालें ना ना एके बायले कडेन लग्न जालें दोगांयकूय एक एक भुरगें जालें दोगांय भुरग्यांची लग्न जालीं आनी आमी दोगूय वांगडाच मेले वांगडा मेले मेले म्हणजे तुजो बापूय मेलो आनी हांव आजून जितो आसा आतां म्हाका सांग ह्या जाणटेपणांतल्या जिण्याक जगप म्हणपाचें हांव जितो आसून मेल्या सारकोच आतां तरी वळखलो म्हाका वळखलो जुस्त वळखलो अरे एक कांबळी वयल्यान तू आबो म्हण वळखलो आतां कशें जालें तुजी बायल चतुरा म्हणजे शेगुणाच्या अरे कितें सांगू तिणें सगळें सांगलां म्हाका ती कितें सांगतली कपल नाका नाका म्हणटा आसतना म्हज्या आंगार कामळ उडयली अरे च्या घेवन चाल म्हणून आग्रो करी हांवें म्हणलें नाका कामळ दिल्या तितली खूब जाली आनी काय नाका पूण तुजे कामळीन म्हजो घात घेवपाचो हा म्हणून ती बेगीन बेगीन परत घेवन आयलो तुगेली चतुरा म्हणजे शगुणाचे पोर हा कसले शेगुणाचे चतुराक कितले समजायले पूण सुण्याची शेपडी वांकडी ती वांकडीच आतां पळय तूं म्हाका म्हाज्या पुता भशेन पूण हांव जाणटेलो तुजें दूख हलकें करूंक शकना तुवें मनार घेतल्यार शक्य आसा अशें म्हणटा म्हणजे हरवे सोदताल्याक भाजिल्ले मेळिल्ल्या भशेन जालें मरे कितें काय ना हांव मनार घेताच तुज्या बापायनूय जाय ते उपकार केलात म्हजेर त्या उपकारांतलो थोडो तरी भायर सरता तुगेले ते चतुराक लाडी गोडी लावन बरे तरेन समजायता आनी समजून घेना जाल्यार तुगेले ते निदाळ देवी कडेन उठोव नाका हांवूच तुगेलो कपाळ मोक्ष करता तसो म्हज्या जाणटेपणाचेर वचूं नाका म्हाका सुमार अश्यो कड्डी नात अरे लग्न जालें म्हज्या पुता कडेन आनी रंग ढंग दुसरे कडेन म्हणजे कितें आयजूच काम करपाचो आसलो पूण आतां रात जाली न्हय घरा पावपाक जाय ताजो म्हाजो हुस्को करपी कोण ना रे म्हाजो हुस्को म्हाकाच काळखान खंय पडलो जाल्यार जून हात मोडले जाल्यार पडलो ना हातुणार मागीर पुता कोण आसा अशें करता आयची रात सोच फाल्यां सकाळी येता ते परस अशें कित्याक करिना कशें आतां इल्लोच आसा आयची रात राव आनी फाल्यां सकाळीं चल पूण ती आतां न्हिदली आसतली न्हय इतले बेगीन न्हिदपाक कितें वावराचे दोंगर उस्पिल्या तिणें चतुरा ए चतुरा कितें जाला तूंय न्हिदना आनी न्हिदलेल्याकूय न्हिदपाक दिना कोण आयला पळय कोण आगो हो वधूच्यान तुजी हांगा गुणवर्णना गायता आनी तूं ताकाच वळखना म्हणून सांगता पळयला मरे आबो तुगेले शेगुणाचे चतुराक आबो पळय 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 पोराची लक्षणां पळय वळखना फुडें पांयार घालून घेतले आबो म्हाका माफ केल्या बगर हांव ही चरण कमळाक कशीच सोडचें ना आगो आगो तातूंत कितें माफ करपाचें आगो पळय पांय सोड चलून चलून दुखूंक लागल्यात गो ते ताच्या पांयांक बरें तेल काड म्हज्या बापायचो इश्ट तो तुका केन्ना मावाची सेवा करपाची संद मेळिना न्हय आनी बेबदेदाची सेवा करपाची तुका इत्सा नासली चल आबूचे बरी तरेन बरदास्त दवर सर्गातल्या बापायल्या आत्म्यांक श्राद्धा दिसा मेळटा तशी तृप्तताय लाभपाक जाय लाभतली तुझ्या बापायच्या आत्म्यांक शांती काय लागतली चल गो बाय भितर या चल हा चल 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 बाय चल बेगीन जरा बरे पांयांक तेल काड गो बाय चल चल म्हजे देवीनूच ह्या बोक हांगासर धाडला नाजाल्यार देवळ्या रातचो वो जाणटेलो हांगा येता कितें राव म्हणल्यार रावता कितें चतुराक समजाय म्हणल्यार समजायता कितें सगळो दैव योग चतुरा या आबोचें आयक हांव जें सांगता तें तुज्या बऱ्याचें तुज्या गांवाच्या बऱ्याचें आनी म्हज्या लेगीत बऱ्याचें आबो विसव घे मागीर उलोवया ना 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 ना
तुझ्या प्रकरणाचं सोक्ष मोक्ष राहिले बगर तुझ्याला आबोग विसव म्हणतात हो ना. गौया ए गौया खय गेलो काय हो सकाळी पुढे गौया ए बाय चतुरा अगो तुझो घोयो खय गेलो. पांट्यार गेला आसतलो आणि वरभर तरी कसोच येवपाचो ना. हे पहिले सांगपाचें न्हय बेट्टा आबो जावन भायर सरलो मुगो. ए पूण चतुरा म्हणजे दाढी तुवें व्यवस्थित दवरल्या मुगो. हय सारखी व्यवस्थित दवरल्या. पूण मदनरंगा तुगेले आबोचे सवंग बेस बरे रंगले हा ते या दाडये खातीर. आगो कालचो कमरार पडिल्लो दाणो बऱ्याक पडलो. दाण्याचे दुखीन कमर आपशीच बागवलें. आता सारखे जाले काय ना. जालें तर तुवें कमराक तेल काडलें ना. आता परत केन्ना. कसले तरी सवंग घेवन येवचें पडलें ना. मदान जालो कळो उंदीर जालो आबो जालो. आता कोण जावपाचें तें पळोवया. पूण मदनरंगा हे अशें कितलो तेंप चलपाचे. म्हणजे कितलो तेंप म्हणून अशी सवंगां घेवन येतलो. तुजे खरें रूप केन्ना प्रकट करतलो आनी म्हाका हांगासान केन्ना व्हरतलो. जाता तितले बेगीन तुका हे बंदखणींतल्यान मेकळो करतलो. आतां आंगान बळ आयलां. तुज्याच प्रेमान म्हाका तें बळ दिलां. युक्ती आनी शक्ती एकठांय करून तुका हांगासून घेवन वयतलो आनी म्हज्या काळजाची राणी करतलो. हांव आसाच तुज्या काळजाची राणी. राजा रे राजा पयस म्हाका आवर तुज्या काळजाच्या कुरकुटान थापून म्हाका दवर. तूं भोळो शंकर हांव तुजी कवर. वयर वयर पर्वतार पयस म्हाका आवर. राणी तुका व्हरतलो झगडी झुजा मारतलो दुस्मानांक कापतलो दोंगर आडे उपतलो अंती तुका जिखतलो पयस पयस व्हरतलो. तू माझा राजा आणि हांव तुजी राणी. तुका बसपाक पावट आणि म्हाका पुरो माडी. तू माझी राणी आणि हांव तुझो राजा. तुझ्या गोपाची म्हाका पुरो सजा. रंगा रे रंगा मदनाच्या रंगा. हांव तुझी राधा आणि तू श्रीरंगा. चतुरा गो चतुरा सौम्या किटुरा. तुझी म्हजी सपना उगवली घोटेरा. तुझी माझी सपना उबेवली घोटेरा. तुझी माझी सपना उबेवली घोटेरा. गो तुझी माझी सपना उबेवली घोटेरा. आबो 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 खंयचो आबो सोंपलो. आबो सोपूना फाटल्यान पळय. तुझा हांवें सांगलो ते बेस बरे मतीन धर. तातूंत तुजें कल्याण आसा. तुज्या घोवा सारको घोव मेळपाक 7 जन्माचें पुण्य जाय गो बाये. आबो हांव तुज्या उतरा भायर ना. शाबास शाबास म्हणजे सुने शाबास. आयज हांव धन्य जालो. येता हांव गांवच्या पत्ताक म्हाजें घर न्हय. बेगीन वता तितलो बरो. तुगेल्या घोवाक सांग हांव गेलो म्हणून. हो पळय तो हांगाच आसा. चतुरेच्या घोवा. अबो तुजें काम जालें. येता हांव. घर पयस न्हय पावपाक जाय. अबू तुज्यो खाडमिश्यो खंय. खाडमिश्यो खाडमिश्यो त्यो आतां म्हाका कित्याक. म्हणजे म्हणजे कितें ते चतुरा तुका कितें सांगतले. अबो अबो हे कितें गोडबंगा. तूं चतुराक सांगतली म्हणून सांगलें न्हय. पूण अबू ना 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 हांव चाललो. म्हाजी फाट सोड. ना ना अबो माझी खात्री पटल्या बघत हांव तुका कसोच सोडचो ना. अरे अरे माझ्या धोत्राक कितें धरला. वस्त्र हरण करता माझें. ना, सोड ना. म्हणटा तर. हांव अरे तुका- सोड. अरे हांव तुका सोड कसोच रे सोडचें बाबा. राव राव ए सायबिणी म्हजे हो दादलो ताका कसोच सोडपाचो ना. मदनरंगा हेच्या हाताक लागना जाल्यार पुरो. ना जाल्यार सगळे सव उक्ते पडटले. देवी म्हाका पाव घे. पूण हे देवीचोय भरोसो ना. न्हिदून पडले आसतले उब्याचे उब्या. सायबा भोगोस ह्या दादल्यान कितें केलें काय ताचें. माझ्या मदनरंगा तुज्या जिवाक काय लागना जाल्यार पुरो. अरे हो दादलो परतता. हांव भितर वचून दाडी मिशी लिपोवन दवरतां. दोतरांतलो मनीस पळोवन गेलो तरी लेगीत दोतोर धरलेच. कसलो जाणटेलो आनी कसलो आबू आनी धावता कसो तरू तरू.
आनी दोतोर सुट्टा म्हणून परवा आसा ना कित्याक आसतली ते आयडेचे ते सुटल्यार जाता जीव खरो तो सांबाळपाचो जीव असल्यार भीक मागून खायन म्हणून पळोवन गेलो इतलो तरी पुरावो मेळ्ळो काय ना हाताक आतां भितर कित्याक गेले काय चतुरा हे चतुरा कितें जालें आत्ता तू भितर कित्याक गेल्लें तुका च्या दवरपाक गेल्लें हाडटा नाका म्हजी खात्री पटल्या बगर हांव तुज्या हातचें उदक लेगीत पिवचो ना कसली खात्री तू घो म्हणून म्हजे कडेन बांदून ना तुजे जाय ते यार आसात कोण मदांत कोण हुनीर कोण आबो कोण काकणाकार तुका आतां म्हजी देवी मुखार प्रमाण जावचेच पडटलें आनी म्हजी देवी तुजो कितें तो निवाडो करून सोक्षमोक्ष लायतली देवाच्या माथ्या वयले फूल पासून काडपाक हांव तयार आसा जुनीच काणी नव्यान रंगता जुनीच गाणी नव्यान रंगता प्रेम जीवांची गाथा प्रेम जीवांची गाथा ही चतुरंगाची कथा परमेश्वर अरे त्यावतार अरे झोपलो रे झोपलो परवा खातीर झोपलो एरवा खातीर झोपलो साजना खातीर झोपलो अरे 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 आड्डता कित्याक आनी सोंपलो म्हणटा तें कितें पावस सोंपलो सोरो सोंपलो सोरो सोपू ना सोरो पिवपी सोपलो सोंपलो मरे मरूंक ना मरे कोण सोपलो म्हणजे मेलो तू जितो आसा मरे मागीर मेल्याक कितली रडपाची कांय गरज ना आनी तू कोण हांव थोटी भोंगू तुजें आड्ड्यो मारीत म्हज्या दारान कित्याक आयला बेबदोदा मेलो बेबदोदा मेलो बेबदोदा म्हणजे चतुराचो बापूय चतुराचो बापूय हांव बेबदादाचेर नजर घालपाक येना म्हाका मेल्ल्या मनशाचो भंय दिसता आता तू येना म्हणटकच चतुरा घेवन वचू न्हय चतुरा ये चतुरा राव 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 अशा वेळार शांत चित्तान काम करपाक जाय चतुरा हे चतुरा मातशी भायर यो भायर कोण आयला पळय कित्याक उलो मारता भायर कोण आयला जाल्यार हांव कितें आरत घेवन येवं वाळपाक चतुरा हो कोण म्हाका विचारता म्हाका वळखना वळखना म्हणून तर विचारता न्हय चतुरा हांव तुका व्हरपाक आयला व्हरपाक आयला खंय आनी हांव तुज्या बरोबर कित्याक म्हणून येतलें कित्याक म्हणजे काय बरो तुजो बापूय मेला आनी तू येवचें ना बापूय मेलो तुज्या तोंडान साखर पडू काय बरी खबर घेवन आयला रे तू थोटी हांव थोटी तुजो मावशी भाव कितें म्हणटा तें आयकला मरणाची खबर ती फट जाव येता तशें जाल्यार आयज हांव सामकी खोशेन उमेदीन नाचपी गावपी आनंद मनोवपी म्हाका विकपी बापूय मेलो काबार जालो ओहो तुवें इतली बरी खबर हाडल्या हांव तुका मावशी भाव न्हय म्हजो सक्को भाव मानून हात भर राखी बांदपाक तयार आसा चल चल तू परत चल चतुरा ह्या वेळार फाटले सगळे विसरप कितलो जाल्यार तो तुजो बापूय हय चतुरा थोटीचे आयक कितलो जाल्यार तुजो बापूय तो हांव ताची सुतक लेगीत धरपी न्हय चतुरा तुझे आता चड जाले हा कळो उनीर कळो उनीर कसो फट्ट करून मेलो तुजो बापूय आबो 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 आगो काय बरो तुजो बापूय मेला काय बरी तुका भावजीन वचपाची परवानगी दिल्या आणि ह्या संधीचो फायदो घेवपाची तुका अक्कल ना आनी लागीं येवन पळय माझ्या भावा थोटी रे कितले तेंपान पळयलो रे तुका इतले तेंपान मेळो तो मेळो कसली खबर घेवन आयलो रे तू माझ्या दारे ध्यानी मनी नासतना म्हाका कसो सोडून गेलो रे थोटी आनी वेळ लाव नाका केन्ना काय म्हाका बापायच्या मड्यार नदर घालीन कशी जाला म्हाका घेवन वच चल या आमी चल तोटी आनीक काव लाव नाका ते सगळी वाट पळयता आसतली भाऊजी तुम्ही तुका सांगले न्हय चतुरा घेवन वच तू सांबाळून भाऊजी हुस्को करू नका चतुरेक व्हरपाचें काम म्हजें आनी हाडपाचें बीन तुजेच हय भाऊजी दोनूय कामां हांव ज्युस्त करता चल या थोटी बरे भाऊजी येता चल चल नालायक मनशा आयज हांव तुका कसोच सोडिना कोण तू म्हणजे कोण समजलो तू बेबदोदाचे भूत हांव जितो जागतो बेबदोदा चतुराचो बापूय आणि तुजो माव न्हय खंय आसलो हांव मसनान आसूं म्हजें तुका लागूंक ना तू जितो आसा काय मेला तुजें म्हणणें कितें मेला हांव सामको ठार मेला म्हणून तुवें म्हजे धुवेची अशी वाट लावप काल कोण आबो जालो आयज कोण दुसरोच तुवें म्हजे धुवेक ताच्या बरोबर धाडली कशी
कोणा बरोबर थोटी बरोबर? कोण थोटी? त्या थोटीन हांगसर येऊन तू मेला म्हणून सांगले. तो थोटी न्हय. हा ते आता समजले म्हाका. आणि तू मरूंक ना तेव्हा आता कळे. चल म्हज्या बरोबर. खंय? खंय म्हणजे तुझे धुवेक सोदीत. आता हांव तुका कसोच सोडपी न्हय. चल तू देवळान चल. हांव चतुराक घेवन येता. जावनी निवाडो. तू गुरवाक घेवन देवळान यो. हांव चतुराक घेवन येता. जावनी निवाडो. पूण म्हाजो हो पिवपाचो वेळ. पयली निवाडो जावनी. तुका सोऱ्यान न्हाणयता. चल. गुरुवा गोव्या चतुरा हवा या देवीची प्रार्थना करा. हांगा याद पवित्र थळार देवीन आपूण साक्षी रावून तुमची दोगांची लग्न गाड मारिल्ली. देवी जागृत देवत आसा. तिका फटोवपाक जायना. तुम्ही दोगा एकमेकाक विश्वासू रावतली असो सोपूत घेतिल्लो. मागीर अशें कशें जालें? देवी हांव दीस रात जागृत रावन हिका राखता तरी लेगीत ही असले व्यवहार करता. देवी हांव काळजांतल्यान आनी बोमलेच्या देठेंतल्यान तुजे कडेन मागता. म्हजे गाठीचो निवाडो कर. देवी मुखार रावन सांग घोवान तुजेर केल्ले आरोप तुका मान्य आसा? ना. पहिली गजाल म्हळ्यार तो घोव न्हय घोवयो. हांव तेच सांगतालो. तू घोव न्हय घोवयो. घोवयो. हांवें जाका घोव म्हणून स्वीकार केला ताचे कडेन हांव प्रामाणीक आसा. हांवें कोणा परक्याचो सांगात जोडूं ना. हाचे ताचे कडेन नाचरेपणां करपाक हांव चंचला न्हय. हांव चतुरा. म्हज्या बुद्धीचो वापर करून हांव जियेल्या. ते विशीं म्हाका खेद खंत कांय एक ना. शाबास शाबास. पहिली गजाल म्हटल्यार म्हज्या लग्नाचो बाजार केला. म्हाका लग्न करून दिवना. म्हाका एक वस्त कशी विकल्या. असलो प्रकार म्हाका मान्य ना. आनी देवी गाठ मारता त्या दिसा मोठ्या विश्वासान हांव तुज्या मुखार उबी राविल्लें. पूण देवी निद्रा देवी तुवें म्हजो विश्वासघात केलो. बाळक हांवें तुजो कसो आनी कितें विश्वासघात केलो? गाठ मारता त्याच दिसा ह्याच तुज्या देवळान हांवें तुका सांगिल्लें. बापायन म्हाका विकला. म्हाजे कडेन लग्न जावपाक सोदपी ते घोव्याक हांव वळख पासून ना. ताचे कडेन हांव कशें म्हणून लग्न जावं? म्हाज्या मनान दुसरोच मनीस आसा. पूण तुवें सारकें आयकनासतना म्हटलें जाताच तूं. देवी हो ह्या बाळकाचो विश्वासघात न्हय. बाळक आतां तुजें म्हणणें तरी कितें? म्हाजी बांदिली गाठ सोड. ना ना तें शक्य ना. हांव गाठ फक्त बांदपाक जाणा. सोडपाक म्हाका कळना. म्हणजे कितें? एकदा गाठ बांदली की तुका त्याच घोवा बरोबर रावचें पडटलें. ताचे बरोबर रावपाक तो घोव न्हय घोवयो. घोवपणाचें कसलेंच लक्षण ना ताच्यान. आनी आशिल्लें तरी तो म्हाका नाकाच जावपाचो. कारण तुज्या मनात दुसरो आशिल्लो. आनी आसा. ना बाळका हे देवीचें राज्य. तुमच्या मनशांचें न्हय. हांगासर देवीक जाय तेंच जातलें. आमचेंय चुकलां आसत पूण ताका देवी म्हणून म्हजो नाइलाज आसा. बाळक परिस्थिती तशी उप्रासल्या म्हणून तुका विनंती करता. कसली विनंती देवी? पळय बाळका तुजी गाठ ह्या घोवाकडे चुकून बांदल्या ही गजाल खरी. पूण अश्यो चुकून गाठी बांदिल्ली तूं कितें पयलीच अस्तुरी न्हय. मातशी भायर नदर मारून पळय. वाड्या वाड्यार गांवां गांवांत तुका अश्यो कितल्योश्योच जोडयो दिसतल्यो जांच्यो गाठी चुकून बसल्यात. एकदा बसल्यो त्यो बसल्यो. तांणी त्यो खंय केन्ना सोडोवपाचो यत्न केला. ती त्या घोवा कडेन दीस आनी रात सारता काय ना? मागीर तुका मातशें समजून घेवपाक जाला कितें? तुज्या आवयन आजयेन पणजेन समजून घेतलें ना? तांणी तडजोड केली ना? देवी ही सादी सुदी तडजोड न्हय. मन आनी शरिराची आकांताची मोडतोड. ताणी अन्याय सहन केलो तो तूं म्हाकाय सहन कर म्हणटा? तूं तेका अन्याय कित्याक म्हणटा? नशीब कित्याक म्हणिना? कारण नशीब बदलपाक मेळटा हाचेर म्हाजो ठाम विश्वास आसा. हांव तुका परतून एकदा सांगता. त्या खातीर म्हाका माफ कर देवी. तशें जाल्यार तुका प्रमाण जावचेंच पडटलें. हांव तयार आसा. गुरवा हे अस्तुरेक प्रमाणा खातीर उबी कर. ती उबीच आसा देवी. सारकी उबी राव. गोव्या तूं सारको उबो राव रे. सारखे जाऊ दी. पानी का दूध और दूध का पानी. जा अस्तुरे प्रमाण जा. 4 चौघा मुखार 10 जाणां मुखार निद्रा देवीच्या मुखार दिया ते वाती मुखार सूर्याच्या किरणा मुखार जा प्रमाण जा. जा प्रमाण. जा प्रमाण. प्रवीण प्रमाण जा. सप्तान प्रमाण जा. जा प्रमाण. जा प्रमाण. जाता. अरे हो कोण? हांव प्रमाण जाता. ह्या बल्लाक हात लावन हांव प्रमाण जाता. हांव सोरो केन्नाच सोडचो ना. ह्या सगळ्या मनशाक हात लावन ह्या गुरवाक हात लावन हांव प्रमाण जाता. देवळान केन्नाच पिवचो ना.
ह्या जागृत मनशाक ह्या घोव्याक हात लावन प्रमाण जाता हांव रातचो केन्नाच न्हिदचो ना. हे पवित्र अस्तुरेक चतुरेक हात लावन हांव प्रमाण जाता हांव मोग केन्नाच करचो ना. आणि देवी मुखार प्रमाण जाता हांव पिसो न्हय. हो आणि कोण येलो पिसो मधी हा कित्याक घाला थवड्यात ताका तेणे सगळ्यांक हात लायलो सगळ्यांक बसटिले आता सगळ्यांक परत न्हावचे पडटले. त्याची गरज ना. सगळ्यांचे दिलेले तीर्थ फाफूड बरं. मुखार सुरू कर. जाव रे प्रमाण जाव जागेपणी जाव शब्दात लेखी तू या गावाक सोडून दुसऱ्या परक्या मनशाक कोणाक आपलो ना आणि तू काय कोण परकी मनीस आपलो ना. जाव जागेपणी जाव शब्दात लेखी जा प्रमाण जा. हांव प्रमाण जाता ह्या घोवाक सोडून आणि आता म्हाका जो पिसो आफुडला ताका सोडून हांव तिसऱ्या कोण्या मनशाक आफडू ना जागेपणी ना स्वप्नात लेगीत. शाबास. फुट सामकी फुट. देवी ते फट उलयता हांवें म्हाज्या दोळ्यांनी पळयल्या. चीर देवी तुजे खरवतीन चिरून त्याची धूळ धरता करून उडय. गुरवा देवी फुलांचो कुरपणो हाड. कर देवी फुलाचो कुरपणो तुझ्याच माथ्यार रित कर. निद्रा देवीचो विजय जाव. निद्रा देवीचो विजय जाव. देवी हे कितें करता? चतुरेच्या माथ्यार फुलां कित्याक ओतता? निद्रा देवीचा विजय जाव. निद्रा देवीचा विजय जाव. निद्रा देवीचा विजय जाव. ए मदन रंगा पुरो आता पिशेपणाची सोंगा. म्हाका खबर आसा तूच या बाळकाच्या मनातलो. देवी हय आता तुमच्यो गाठी तुम्हीच मारात. देवी म्हजे कितें? आयच्यान मनशाच्या भानगडीत पडत ना. बायलांचे तर नाच ना. देवी माझे कशे जातले? कित्याक तुझ्या हातपाय मोडल्यात. आता हांव सासणा खातीर न्हिदपाक वता. परतून केन्नाच उठची ना. मदन चल चतुरा. जुनीच गाणी नव्यानं रंगता प्रेम जीवांची गाथा प्रेम जीवांची गाथा ही चतुरंगाची कथा